गेल्या तुमचे नाव असे सांगा. हांव संजीव नाईक. गेल्या मार्चाच्या 1 तारखेर 24 उपेंद्र गांवकार हाणें एक पर्वरीन मिटींग आपयली आनी विशय आसलो आमच्या समाजाक 20% आरक्षण रिजर्वेशन दिवचें, भितून 27तले 20% आमकां दिवचे. तेजो सेन्सस जावचो आमच्या समाजाचो. हे दोन विशू घेवन आमी फुडें येयलेले. आता हितून थोड्यांचे मिसअंडरस्टँडिंग जाले की 27% ऑलरेडी आरक्षण आसतना 20% हे कशें मागता. तेजेर थोडो खुलासो दिता. ओबीसीन 19 जाती आसा. 19 जातींतल्यान भंडारी आसा, चारी आसा, कार्बी समाज आसा, क्रिश्चन महार आसा, पागी आसा, धोबी आसा, कलयकार आसा, अशे 19 जाती आसा. आनी आमी गोंयचे पॉप्युलेशनान भंडारी समाज आमी मानता 33% आसा. म्हणजे एक 30 धरले जाल्यार 15 लाखाच्या पॉप्युलेशनान 5 लाख आमी भंडारी आसा. आनी जे क्रिस्तांव म्हार म्हणून आसा पळय ते 3000 संख्या तेंची. धोबी म्हणून आसा तेंची 5000 आसा. आनी फाल्यां जर गव्हर्मेंटान वा एका इन्स्टिट्यूशनान चिंतले 27% 19 जाती मदेकाक इक्वलिटीन वाटले, इक्वल प्रत्येक समाजाक इक्वल दिले, बाबा एक 100 पोस्ट आहा जाल्यार आमकां सगळ्यांक डिवायड केले 27 इक्वल जाल्यार 27 डिवायडेड बाय 19 केले जाल्यार भंडारी समाजाक 1.4% रिजर्वेशन मेळटले. म्हणजे आमच्या 1 लाखान एका भुरग्याक रिजर्वेशन मेळटले इक्वलिटी दिली जाल्यार. आनी जेचे 3000 आसा तिंका एक 10,000 भितर एक रिजर्वेशन. हो इनजस्टीस जाता इक्वलिटीन आमचेर. म्हणून आमी रिजर्वेशन 20% भंडाऱ्यांक दिवचे हो आमचो डिमांड आसलो. करेक्ट. रिजर्वेशनान ते जॉबाक आनी एड्युकेशनाक प्लस पंचायतीक आमकां 20% रिजर्वेशन प्लस आमकां म्युनिसिपालिटीक 20%. आमी आमदारकीक कित्याक म्हणूंक नासले, कित्याक हे कॉन्स्टिट्युशनान फक्त आज SC आनी STकूच रिजर्वेशन आसा आनी ते पार्लमेंटान पास जाले जाल्यार ओबीसीक ओके दे घेतले. हो विशय जालो आमचो. आज तामिळनाडू गेले जाल्यार 69% रिजर्वेशन आहा. 69% इन तामिळनाडू. आमच्या कर्नाटकाक गेले जाल्यार 51% आसा. महाराष्ट्राक गेले जाल्यार 49% आहा. गुजराताक 51% आसा. आनी गोंयान 41% आसा. आमी कोणाचेर अन्याय करिना. आमी दुसऱ्या समाजाक दिवना कोण. आमी आमच्या समाजाक 20% आरक्षण दिवचो हो आमचो डिमांड आसा आनी तो आयजूय आसा. आज तो डिमांड फुडें व्हरपाक आनी सेन्सस डिमांड फुडें व्हरपाक आयज आमी गव्हर्मेंटा कडेन प्रत्येक गव्हर्मेंटा कडेन मागतात की समाजाचो सेन्सस जावचो. आनी गव्हर्मेंट आमी संख्येन व्हडले आसलेल्यान आमचो सेन्सस करूंक सोदिना. आमकां मुद्दम करून ताकान दवरता. म्हणून आमी भंडारी समाजाचे जे हिताक लागून वावुरता तांच्या एक विचार जालो की आमी स्वता आमी भंडारी समाज आमी व्हॉलंटरिली स्वता आमचो समाजाचो सेन्सर करतले आमच्या सॅटिस्फॅक्शनाक. आनी तो सेन्सस आमी गव्हर्मेंटाक दितले. आनी आमी तो असो थारायला. गोंयान आज सिस्टम हे जाल्लेली आहा. सिस्टम आसा. कशी सिस्टम आसा. पंच म्हणून आसा आनी कॉन्सिलर्स म्हणून आसा. 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा. आमी चिंतला प्रत्येक वॉर्डान जे 1454 वॉर्ड्स आहा पंचायत वॉर्ड 191 पंचायती आहा आमच्यो. 13 म्युनिसिपालिटी आसा आनी एक कॉर्पोरेशन आसा. थंयसर 200 अराउंड 230 कॉन्सिलर्स आसा. आमी प्रत्येक वाड्यान 1454 व्हॉलंटियर्स आमी नॉमिनेट करतले इंटू 2. तशेंच म्युनिसिपल एरियेन आमी 2 करतले आनी आमच्या समाजाचो सर्वे आमी करतले. हो आमचो विचार जाल्लो आसा आनी हो विचार घेवन आमी फुडें वचपाक आयज आमची ही सगळी
कमिटी आज नवीन कमिटी आम्ही तुमकां एक डिक्लेअर करता जी आम्ही अस्तित्व कमिटी जी आम्ही फुडें हें काम समाजाचे काम करपाक आम्ही हांगा कोणाक क्रिटिसायज करपाक वो कोणाक दोश दिवपाक समाजान आमकां आमच्या कॉन्स्टिट्युशनान आर्टिकल 19(1)(c) एक फंडामेंटल रायट दिल्लो आसा की खंयच्याय समाजान खंयच्याय लोकांनी एक संस्था करूं येता सोसायटी करूं येता आम्ही त्याचो आधार घेवन आज आमच्या समाजाचे जे पेंडिंग इश्यू आसा सालोन साल जे रिजर्वेशन आमकां सामकें मेळना आमकां जर सगळे गेले तर 1.4 म्हणजे आमकां 1.4 शेअर येता 5 लाख लोकांक आणि जे कोणाचे 500 लोक आहा 5,000 लोक आहा तिंकाय तो शेअर येता पण आमचेर अन्याय जाता आमच्या भुरग्यांचेर आज गोवा मेडिकल कॉलेजीन 200 सीट आसा 27 रिजर्वेशन 54 जाता आणि फाल्यां जर थंय डिसायड जाले प्रत्येकाक 27% डिवायड करपाक जाल्यार आमकां 3 सीट मेळटले आमच्या समाजाच्या वाट्याक 3 सीट येतले आणि फाल्यां पंचायतीक कत जातले म्हणून आमकां आमचे एक डिमांड आसा हे पॉलिटिकल पार्टी कडेन आसा गव्हर्नमेंटा कडेन आसा प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीन जी बीजेपी आसूं काँग्रेस आसूं आम आसूं खंयची पार्टी आसूं आमच्या समाजाक 20% आमकां पर्सेंटेज वोटींग हे दिवंक जाय रिजर्वेशन 20% प्रत्येका कडेन डिमांड आसा कित्याक आमी संख्येन 5 लाख आसा आमी गोवा जीडीपी गोवा स्टेट जीडीपी आमचे 33% लोक कॉन्ट्रीब्यूट करता आमचे 33% बजेटीन कॉन्ट्रीब्युशन आसा कित्याक आमी टॅक्स भरता आमी जीएसटी भरता आमचे लोक आमची संख्या पण तितूंतले रिटर्न्स आमकां कांयच मेळना आमचो डिमांड आसलो की जीएमसीन आमकां पोस्ट ग्रॅज्युएटाक आमचे रिजर्वेशन आख्खे इंडियेक आसा आमकां दिले हायकोर्टाची ऑर्डर येयल्या प्रमाणे नॉन क्लिनिकल म्हणजे कितें रिसर्च करप आनी लॅबोरेटरी वर्क आनी क्लिनिकल म्हणजे कितें सर्जरी एनेस्थेसिया ओ मेडिसिन जनरल मेडिसिन हेका देंवून आमच्या भुरग्यांक आज 14-15 वर्सां जाली तो गव्हर्नमेंट दोळे धाकता आज हे सगळे डिमांड करपाक आमचे कांय लिडर जेंच्यांनी लिडरशीप घेतलेली ते सरकाराच्या दबावाक कांय डिमांड करिना म्हणून आमकां आयज फुडें धरचें पडलें हो डिमांड आमच्या समाजाचो आमच्या समाजान 5 लाख लोक आसा आयज आमचो एक निश्चय जाल्लो आसा की आमी एका मतदारसंघात 40 मतदारसंघ आसा 40 मतदारसंघात पयलो संकल्प आसा एक मतदारसंघात 1000 लोकांक आमी रजिस्टर करतले मिनिमम फिगर मिनिमम कित्याक आयज आमी 100 वर्साचे 50 वर्साची हिस्ट्री उलयता जाल्यार आमचे रजिस्टर मेंबर एक आसा जाल्यार 4000 आसा इलेक्शन कमिशनर ऑफ इंडिया आमच्या प्रत्येक नागरिकाक वोटिंगाचो रायट दिता आफ्टर 18 इयर्स तसोच आमचो संकल्प आसा की आमी आमचो प्रयत्न आसतलो हे कमिटीचो प्रत्येक भंडारी समाज आनी जो समाजान जल्माक येयला तेका आमी पयले आमचो मेंबर करतले संसदान आणि जो 18 वर्साचो वयर आहा तेका आमी संस्थेचो मेंबर करतले तितून मागीर आमचे 3-3.5 लाख लोक अबाव 18 आसा ते 3.5 लाखाकूय जर पळय आमचो प्रयत्न आसतलो ते 3.5 लाख लोक आमचे मेंबर जातले हो ही संकल्पना घेवन ही कमिटी फुडें धरलेली आसा आमचो ध्येय कोणाक खाला उडोवपाक वयर काडपाक ना आमचो ध्येय कोणाचेर क्रिटिसायज करपाचो ना आमचे एम आसा की आमच्या समाजाचेर जो अन्याय जाता पॉलिटिकल अन्याय जाता सोशियली अन्याय जाता आणि एड्युकेशनानूय आमचेर अन्याय जाता तो पयस जावंक जाय आणि सरकाराक एक इशारो दिता आमी इतलो त्यो गुलामगिरीन कशें काडले आज आमची येदी व्हडली संस्था 33% आसून आयज आमकां कसलेंच बेनिफीट मेळना आमकां सगळे कडेन निग्लेक्ट केले वयता म्हणून आयज आमी आवाज जावन आयज उपेन गांवकाराच्या लिडरशिपीक आयज आमी एक कमिटी डिक्लेअर करता जी कमिटी 6 तारखेर ऑक्टोबराचे 24 वास्को एजीएम जाल्ली भंडारी समाजाची जी एजीएम कॉल केल्ली अशोक नायकान अंडर द चॅम्पियनशीप
पूण ती एजीएमचे अर्देवर सोडून गेल्या उपरांत थंय उपस्थित लोकांनी एक कमिटी अपॉइंट केली 15 लोकांची. तितूंतले एक 10-12 जाण हांगा आसा, कोणाची योगदान येवंक पावले ना. आणि त्या दिसा थारायल्लें की समाजाचे जे काम कोण आडकाय घालता, कोण करूंक सोदिना, कोण लिपोवन दवरता, कोण ते आमी अशें ओपन लोकां फुडें वचोन, आमच्या लोकां फुडें वचोन ते कार्य करतले. ह्या ना त्या कारणाक लागून हो ना तो करतलो म्हणून वाट पयली, आनी वाट पळोवन पळोवन आयज आमी 25 पावले. आनी तरी पूण सेन्ससाचे फक्त घोशणा जाता, एक्शन काय ना. रिजर्वेशनाचेर कोण काय उलयत ना, 27 सॅटिस्फायड आहा. आनी कोणाक ते रिजर्वेशन मेळना आमच्या लोकांक, ते लोक रडटा. की ते सगळे घेवन आयज आमी फुडें सरलेले आसा. आज ह्या कमिटीचो प्रेसिडेंट बाब उपेंद्र गांवकार एका सगळ्यांच्या संमतीन अपॉइंट केल्लो आसा. त्या 15 लोकांनी तिंका एजमान निवडून दिले आनी 15 लोकांनी ताका निवडून दिलो आसा. उपाध्यक्ष पयलो उपाध्यक्ष जावन आसा अविनाश शिरोडकर, दुसरो संदीप पेडणेकर, संदीप पेडणेकर, पयलो अविनाश शिरोडकर, एक्स काउन्सिलर मारगांव. आमी एक सांगूंक सोदता, आमी बाराय तालुक्यांतल्या लोकांक आमी ह्या समितीचेर स्थान दिल्ले आसा. जे मेजर तालुकात आसा थंय आमची संख्या मोठी आसा, ते बार्देश, थंय आमी 2 मेंबर घातल्या. पोंडा आमी 2 घातल्या आनी तिसवाडी हांगा 2 घातल्या. संदीप पेडणेकर शिवोली बार्देश तालुका, महासचिव हनुमान नाईक पोंडा, सचिव गावणेकर आकाश विष्णू गावणेकर, विष्णू एलायचा. उमेश नाईक फ्रॉम धारबांदोडा, विष्णू गावणेकर पेंजीम तिसवाडी, उमेश नाईक धारबांदोडा. खजिनदार दिलीप नाईक मार्सेल पोंडा. सहा खजिनदार विनोद नाईक केपें आणि एक्झिक्युटिव्ह मेंबर्स उमेश तलावणेकर पेडणे, शरद चोपडेकर मोमोगोवा, गोरखनाथ केरकर तिसवाडी, अमृत अगरवडेकर बार्देश, शिवदास माडकार शिरोडा सत्तरी, दामोदर नाईक सांगे आणि व्यंकटराय नाईक काणकोण. ही आमची एक्झिक्युटिव्ह कमिटी आणि हातून 12 तालुक्यातले प्रतिनिधित्व आसा. 12 तालुक्यात ते रिप्रेझेंट करतले. आणि आम्ही फुडें ही कमिटी आम्ही एक डेडलाईन दवरल्या. मेयाचे 31 पयलीं आम्ही मेंबरशीप स्टार्ट करतले. सगळे महिला कमिटी, युवा कमिटी, सगळे कमिटी काडटले. आणि आम्ही प्रत्येक वाड्यात जर एका पेडण्या सारकेल्या एका गावात एका वाड्यात एकूच घर आसा, आम्ही त्या वाड्यारय कमिटी काडटले. म्हणजे आम्ही आमचो जो एक लेखून भंडारी समाजाचो बांधव खंय आसूं त्याच्या मरेन आम्ही पावतले. आणि ताका लागून आम्ही प्रत्येकाचे सहकार्य मागता. हांगा कोणे पॉलिटिक्स करची न्हू. हांगा हे फक्त समाजाक कसो मार्गदर्शन आणि कशें फुडें व्हरप. कित्याक आमचे युनिटी जाली खूब पॉलिटिकल पार्ट्यांक नाका, आमचो एकवोट जाल्ल्याक खूब जाणांक नाका. आणि ताका लागून आमच्या भितर डिस्प्यूट करपाचे जायत्या लोकांचो प्रयत्न आसा. तो प्रयत्न आमी कोणाकूच सक्सेसफूल जावंक दिवचे ना. आमी आमच्या भितर कितेंय गोश्ट आसली जाल्यार आमी भंडारी समाज, भंडारी लोक बसून ते सॉल्व करतले. आणि हेचो फायदो आमी कोणाकूच घेवंक दिवचे ना. आणि जो जो आमचेर अन्याय जाला तो 31 पयलीं स्पेशली ते जीएमसी जे नॉन क्लिनिकल दिला ते क्लिनिकल रिजर्वेशन आमकां दिवचे. आमचे जे भुरग्यांक
जे आयज एज्युकेशनाक ऍडमिशनाक जे त्रास जाता आणि ते रिझर्वेशनाक लागून आमचे भुरगे फाटी उरता, थंय आमच्यान अन्याय जावचो न्हू. जॉब आसा ते जॉबाक आमकां सगळ्यांक मान्यताय दिवची, ही आमची डिमांड आसा. आणि ही कमिटी आमी तुमकां एक उतर दिता आमच्या लोकांक, आणि हो रिक्वेस्ट करता तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळे भंडारी समाजाक गोंयभर एकठांय जावया. वी कॅन डू इट. लेट्स युनाइट टुगेदर एज भंडारी. जय रुद्रेश्वर, जय भंडारी. आता आमचे संजीव बाबान तुमकां कमिटी आणि बाकीचे सगळ्यो गोष्टी सांगल्या. सगळे सांगले तेणी. ही शॉर्ट सांगता की ही 15 जाणांची जी कमिटी काढल्या ही आयच्यान कार्यरत जातली गोमंतक भंडारी समाज सेंट्रल एक्झिक्युटिव्ह कमिटी, केंद्रीय कार्यकारिणी. आणि रोखडेच आमच्यो 12 तालुक्यांनी तालुका कमिटी काडटले, आमी ग्राम समिती काडटले, महिला कमिटी काडटले आणि युवा कमिटी. त्या भायर जे आमचे गव्हर्नमेंट ऑफिसर्स आहा, एक्स किंवा आता आहा पळय, अजून पर्यंत आमी तांकां एकठांय केल्ले ना. टिचर्स म्हण, इंजिनियर्स, बरेपैकी क्वॉलिफायड डॉक्टर्स, हांकांय घेवनूय आमी तांचे एक फॉरम करपाचो आमचो विचार आहा. डॉक्टर्स म्हण, इंजिनियर्स, ऑफिसर्स सगळ्यांक घेवन, जेणे करून जे भुरगे आमचे फुडें शिकतात तेजे एक फॉरम तयार करून फुडें भुरग्यांक SSC 12th भुरग्यांक एक व्हडले एक मेळावो कसो घेवन तांकां फुडें कितें करचें त्या बद्दलूय आमचो तो विचार आहा. दुसरें आमचे आसतले 2027चे लक्ष्य. आमी सदांच कितें म्हणटा, समाज म्हणजे फक्त सर्टिफिकेट दिवपाक. ह्यान फुडें आमचो असो विचार आसतलो, आमी गांवागांवांत भोंवतले. तो मागीर खंयच्या पक्षाचो आसो, जे 40 मतदारसंघ आहा त्या 40 मतदारसंघा पैकी चडशे आमदार आमच्या समाजाचे निवडून हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसता. जाल्यार आमी कितें म्हणटा की समाज म्हटल्यार केंद्रीय कार्यकारिणी म्हटली की फक्त सर्टिफिकेट दिवप आणि काही गोष्टी. तशें जावचें ना. आयज पासून, आयज संकश्टीचो दीस आहा, आयज पासून ही जी कार्यकारिणी आहा भितरले 2-3 जाण येवंक ना. कांयची कुण्या जात्रा फाल्यां खंय पावलो ना, कोणाची आनी कितें व्यक्तिगत हे, पूण सगळे जाण आमी एकठांय आसा. आणि तारक बाब हितून आहलो, आरोलकर. कित्याक काल एक स्टेटमेंट येयल्लो म्हणून तुमकां मुद्दाम तेजेर हें करता, स्पश्टीकरण एका न्यूज पेपराचेर. तारक आरोलकर आहा, आमच्यो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार आणि हायकोर्टान आणि सेशन कोर्टान केसी चलता. तारक आरोलकरान ह्या हितून कंप्लेंट फायल केल्ली आहा आणि इंटरोगेशन म्हणजे आपूण इंटरोगेशन घातलेलें आसा. पूण ताका लिगल ओपिनियन कितें आहा की तो ह्या कमिटीन रावूंक शकना. तो आमच्या बरोबर आहा, तो फाटल्यान बसलो रावप. तुमच्या म्हायतीक लागून सांगता. तो हे पळय आमी जे आहा आनी आमी कितें केलां की सगळ्यांक बरोबर घेवन आमी काम करतले. जे आमचे पयलींचे आजी माजी आमदार आहा, मंत्री आहा आणि ज्यो पयलींच्यो कमिटी गुजूंकर लोक आहा, अनिल होबळो आसतलो किंवा रोहिदास नायक आसतलो किंवा अशे पयलीं जॅडसीन आसले किंवा पंचायतीन आसले किंवा आनी खंयच्या हितून सगळ्यांक घेवन आमचे काम करपाचो आमचो प्रयत्न आसता. आनी कितें करूंक जाय तुमचो डिस्प्यूट चालू आसलो पळय लास्ट टायम, तो तुमचो चालू ना. पळय डिस्प्यूट आमचो चालू आहा डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रारान. जी देवानंद नायकान काही गडबडीन इलिगली कमिटी आणि ऑफिस बळकायला पळय तेजेर आमचे डिस्ट्रिक्ट कोर्टान आतां डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रारान केस चालू आहा, हायकोर्टानूय केस चालू आहा. ती जशी सगळ्यो केसी सोंपल्यो काय ना, मागीर ऑटोमॅटिकली इलेक्शन डिक्लेअर जातले आणि मागीर आमी इलेक्शन प्रोसेस करून जी कायदेशीर आहा त्या प्रमाणे आमी मागीर कमिटी काडटले. तुमची कमिटी डिझॉल्व जातली जाल्यार हय, ही कमिटी डिझॉल्व जातली. जे कायदे कानुना प्रमाणे कितें एज पर बायलॉज आहा पळय, एज पर इलेक्शन प्रोसेस मागीर हे करतले. पूण ते आतां जे ऑफिसान बसता ते कायदेशीर म्हणून बसता. हे बसना कायदे. पूण आतां कितें आहा, तेका झगडोवन घेतले ते आमचेच लोक. म्हणून कायद्यान कितें चल्लां पळय ते कायद्या प्रमाणे आमी वयतात. डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार हायकोर्टान ते वयता. पूण आमी ऑफिस पळय ऑफिस आसलें म्हणजे कार्य चलतलें अशें ना. पयलीं ऑफिसां गेल्लीं, ही आतांच ऑफिसां जालीं समाजाची. आमी ऑफिस नासतना कार्य करता. आमी लोकांक आपोवचे ना ऑफिसान, आमी लोकां कडेन वयतले गांवागांवांनी. उदाहरण एक सांगता तुका, हांव पयर मोपा गेल्लो पेडण्या, म्हाज्या कडले पर्सनल कामां. हांव जाणा आसलो खंय ते विशिश्ट समाजाचे लोक आसा म्हणून म्हाज्या पर्सनल कामाक म्हणून मेळपाक गेलो. पण थंय असो एक वाडो आहा की थंय आमचे समाज आहा.
आमकां खबर ना. आता पत्रादेवी बॉर्डर ज्या ठिकाणी आता पळय नाको आहा पळय आमचो थंय जो वाडो आहा पळय तो एक समाजाचो आहा. थंय आमची घरां आहा. थंय जोशी म्हणून आहा ते आमच्या समाजाचे आहा. तुम्ही आता जर मोल्या वयशात दारबांदोडीचो आमचो उमेश नायक आहा. वेळीप आहा थंयसर आमचे. आता प्रकाश वेळीप म्हणजे तो एसटी समाजाचे. वेळीप पासून आमच्या समाजाचे आहा. झाटी आमच्या समाजाची आहा. आम्ही आता कितें करतले की प्रत्येक गांवांत प्रत्येक वाड्यार वचोन आमचे लोक कितले आहा सेन्सस मेंबरशीप ड्रायव्ह करतले. आनी पावसाचे 4 महिने आमकां मेळटा. आमी 31 पयलीं ह्यो सगळ्यो कमिटी काडटले आनी ह्यो बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी आहा त्यो आमी करतले. आनी आमचो विचार कितें आहा 2027 तो खंयच्या पक्षाचो जावं आमचे चडशे आमदार निवडून हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आता किती असं तुम्ही जी आता सध्या 4 आहा. मेंबरशिप जी दितले पळय हय. ती खंयची दितले खंयच्या समाजाची गोमंतक भंडारी समाज. ती कमिटी आसतना तुम्ही दितले हे पळय हेच्या पयलीं 2012 जेन्ना अनिल ओब्याची कमिटी आसली तेन्ना सुभाष कोळवणकर म्हणून अध्यक्ष आसलो. 6 वर्सां तेणी कमिटी चलयल्ली. तेणी मेंबरशीप ड्रायव्ह केलो. मागीर 2018 उपसभापती विष्णू वाघ तो आयात ना आता तेणी मध्यस्थी केली आनी 2018 दोन्ही कमिटी जॉईन जाली. मागीर इलेक्शन जालें आनी अशोक नायक आनी अनिलाचे हे जाले आनी अशोक तेन्ना निवडून दिले. आता कशें आहा सध्या डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रारान आनी हायकोर्टान केस चलता. तेका लोक मानपाक तयार ना. सगळे लोक आमचे कडेन येता. अरे बाबा आमकां सर्टिफिकेटी मेळना फुडें कितें कसो आता सेन्ससाचो विशय कोणी ओडून दिलो. आता फाटल्या आजी माजी आमदारांनी आमी जेन्ना 1 मार्चाक केल्लो आता तेंच्यांनीच 10-15 महिन्या पयलीं तेंच्यांनी कोणा निवेदनां दिवन तेंच्यांनी मिटींग घेवन तेंच्यांनी हे केलो बळकटी हाडली. तो जो विशय आहा पळय तेंच्या बरोबर आमी तांकां घेवन सगळ्यांक घेवन फुडें वचपाचो आमचो प्रयत्न. ऑलरेडी तुमचे त्यांच्या वांगडा मिटिंग झाल्या आता तेंच्या वांगडा मिटींग म्हणजे कितें ते आमच्या वांगडा आसताच हरशीं. आता ही आता ऑफिशियली आमी कमिटी काडली. आता वचून सगळ्यांक मेळटले आमी आनी फुडें आमचो जो विशय कितें आहा तो आमी दसस लावपाचो प्रयत्न आसतलो. ऍडमिनिस्ट्रेटर म्हणजे कितें फक्त पयशांचो पावर. पयशे आहा तेंचे कडेन पयलींचे ऑफिस आहा आनी तो हॉल आहा तितलेंच बाकीचें काम कांय ना. आता आमी दिता कास्ट सर्टिफिकेट. कास्ट सर्टिफिकेट आमी दिवपाक कॉमेन्स केले 1 म्हयनो जालो. लोकांक त्रास जावंक जायना. भुरग्यांक त्रास जावंक जायना. कितें सांग पण ते मागीर रजिस्ट्रेशन फेक बीन म्हटले जाल्यार इफ सपोज काय रजिस्ट्रेशन फेक हेच्या पयलीं तेंच्यांनी दिवंक नासल्यो. हितून फेक मारपाचो प्रश्नच येना. आता पळय ती ऑफिशियल न्हू. तो आता कितें सांगता की आपणें भितर दिल्या आपल्याक हे दिला कितें सर्टिफायड कॉपी दिल्या म्हणून. तेणीचूच कमिटी भितर 17 जाणांची दिल्या पळय तितूंतले 4 जाण आमच्या वांगडा. एक पळय हो मॅटर आहा पळय तुम्ही आयज आमचो प्रेस कॉन्फरन्स कित्याक आसलो की आमचे एम्स आनी आमचे ऑब्जेक्टिव्ह कितें लोकां पासून कितें करपाचें ही आमची टीम. हांवें सांगलें आर्टिकल 19(1)(c) गिव्स रायट टू एवरी इंडिविज्युअल. आमच्यो तश्यो भंडारी समाजाच्यो 12 कमिटी रजिस्टर आसा डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर. तेन्ना मनोहर पर्रीकर चीफ रजिस्टर आसलो तेन्ना बार्देसान किशोर आसलो. तिसवाडीन सुनील नायक म्हणून एक सरपंच मागीर मांद्रेकर म्हणून बिचोले अशें. सी दॅट इज द फंडामेंटल रायट गिवन टू एवरी इंडिविज्युअल बाय द कॉन्स्टिट्युशन. ही कमिटी कोणें काडप कशी करप बट आमचो एम कितें आमी त्या कमिटीचेर उलयना आयज कित्याक इट इज अ सबज्युडायज मॅटर. द मॅटर इज पेंडिंग इन द ऑनरेबल हायकोर्ट अँड बिफोर द डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर. आमी तेजेर आयज उलयना. आमी आयज फक्त एक मेसेज दिवंक गेल्या की आमचे 5 लाख लोक आसा तितूंतले फक्त 4,000 लोकांनी कमिटी फॉर्म केल्ली आसा आनी रजिस्टर आसा. आमचो एम आसा आयज संकल्पना केली आसा 3.5 लाख लोकांक आमी रजिस्टर करतले मेंबर प्रत्येक गांवांत विथ अ नॉमिनल फीज नॉमिनल जी कितें गरज पडटली फॉर्मां प्रिंट करपाक तेका. हो आमचो एम आसा. प्लस आयज आमचे प्रेस कॉन्फरन्स आनी तुमकां सांगपाचें की 20% रिजर्वेशन इन आमी ते गव्हर्मेंटा कडेन मागयना कित्याक ते कायद्यान ना. 20% 40% आमकां कायद्यान जायना. जे लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीन आमी मागोवंक शकना. आमी पार्टी कडेन मागता पॉलिटिकल पार्टी कडेन दॅट इज आवर रायट. तुमकां जर आमचो सपोर्ट जाय जाल्यार आमचे 20% लोकांक तुमचे तिकेट दिया. काँग्रेसी कडेन मागता बीजेपी कडेन मागता मेन पॉलिटिकल पार्टी दोगांय कडेन मागता. हो आयचो डिमांड आसा.
तो डिस्प्यूट आसा तो सबज्युडायज आसा, तेजेर प्रश्न ना केल्ले बरें. आनी हेजे वयर आमी फुडें कशे वयतले तेजेर तुमकां कितें प्रश्न आसा जाल्यार तेजेर करचो प्लीज. झाले थँक्यू. सगळे एड्युकेशन म्हण आणि सगळ्या 27% हा तो एकुणीस जाती आणि आता 2 जाती आणि ऍड जावपाच्यो त्यो जाल्यो काय ना 1.4 मेळटा आमकां आणि आमी हा 5 लाख लोक आमकां 1.4 आणि अश्यो आमी जातीची नांवां घेना म्हणत अश्यो थोड्यो जाती हा ते 500 काय 600 हा तांकां तितलेच मेळटा. म्हणून आमची कितें डिमांड आहा 20% आमकां रिजर्वेशन. आता पळय तामिळनाडूक 69% रिजर्वेशन आसा. आता गोंया गव्हर्मेंटाचे 41% आहा. ते गोवा गव्हर्मेंटाक तिंका सुबेज दिवंक जाल्यार ते रिजर्वेशन वाडोवं. जेन्ना तामिळनाडू 61, महाराष्ट्र जो बीजेपी सरकार आसा थंय 51 आणि कर्नाटका गुजरातात आमच्याहून सुबेज आसा रिजर्वेशन. गोंयच्याहून सुबेज आसा. गोंयान कितें आहा SC 2% आसा, ST 12% आसा आणि OBC जंय 19 जाती आसा थंय 27 आहा. आणि तितूंतलो जर डिवायडेड बाय 19 करी आमकां इक्वल शेअर करी इक्वल जाल्यार आमच्या वाट्याक 1.4% येता रिजर्वेशन. म्हणजे आमी ते 1.4% सॅटिस्फायड ना. आमी म्हणटा आमकां 20% इंडिव्हिज्युअल दिवचे. जशे महाराष्ट्रात मराठा रिजर्वेशन जॉब एंड एड्युकेशनाक 10% दिला तशें आमचो डिमांड आसा. कित्याक भारतान आयज सगळ्याहून सुबेज भंडारीच जर आसा जाल्यार गोंयान आसा. सेकंड आसा महाराष्ट्रान 1 लाख, आमी हांगासर 5 लाख. थर्ड आसा कर्नाटका 80-90 हजार. फोर्थ आसा केरला 25-30 हजार. मागीर थोडे आसा गुजराताक, थोडे राजस्थानाक आणि उत्तराखंड. हे थोडे स्टेटीन आमी भंडारी आसा. पूण सगळ्याहून सुबेज जर भंडारी जर आसा जाल्यार गोंयान आसा. म्हणून आमचो डिमांड आसा आज जो सरकार खंयचोय चलता जाल्यार भंडाऱ्याच्या वोटाचेर चलता. आज भंडारी तर एके सायडीन रावले. हांव तुमकां आनी एक सांगूंक सोदतां आयज गोंयांत जर ओपिनियन पोलान गोंय म्हणून उरले आमच्या समाजाच्या लोकांचो शहाचो वांटो आसलो म्हणून आयज गोंय उरले. तुमकांय खबर आसतली कोण महाराष्ट्रान गोंय व्हरोंक सोदताले ते आनी खंयचो सरकार आसलो त्या टायमार. पण आमचे पुर्वज तितून आमचो रवी नायक तेन्ना 21 वर्सांचो लिडर आसलो. 21 यंग भुरगो तो आपल्या स्कुटरीचेर गोंयभर भोंवलो. तेणे तेन्नाच्यान आपले पॉलिटिकल कार्य सुरू केले. एक एक्झाम्पल म्हणून आयज आमी गोंया दाखोवंक उरले आनी हे समाजाचे कार्य आमी तेन्ना जागृत आसले. आयज थोडे आमी परत जागृत जाता आनी आमी जाले आनी एकदां आमी उठले. वी आर क्वायट पीपल. इफ वी स्ट्रायक व्हेरी बॅड. दिस इज अ वॉर्निंग टू ऑल द पीपल हू आर वर्किंग अगेन्स्ट अस. दिस इज अ वॉर्निंग टू द पीपल हू आर ट्रायing to destroy us. We will be not quiet anymore. Thank you.